दीस ब्रेस्तार ऑगस्टाची 28 तारीख 2025. पयलें मासप सांव पावलान तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें मासप, अध्याय 3 वळ 7 तावन 13 पर्यंत. भावा भयणीनो, सर आमच्या कश्टां आनी अनवरांनी तुमच्या भावार्था विशयान चिंतून आमकां जायती बुजवण मेळटा. कित्याक सोम्यातें तुमी थीर रावल्यार आमकां जीव भरतलो. तुमकां पळोवन देवा हुजीर आमी भोगताव ते सर दादोसकाये पासत तुमचे विशयांत आमी देवाक कशीं अर्गां दिवयेत. परत्यान तुमचें तोंड पळोवंक आनी तुमच्या भावार्थाक कांय उणें आसा जाल्यार तें भरती करून दिवंक देव आमकां फावो करूं म्हणून दीस रात आनी की चड उर्बेन आमी ताचे लागीं मागतां. देवान आमच्या बापानंच आनी जेजून आमच्या सोम्यान आमकां तुमचे सरशीं येवंक वाट केल्यार पुरो. जसो तुमचे तें आमचो मोग वमतता तसोच तुमचोय मोग एकामेकांतें आनी समेस्त तें भरून वमतासर सोमेन्स तो वाडो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सोमेस्त आपल्या भक्तां सांगाता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निश्कळंक जावन उबी रावच्याक तसो तुमची काळजां थीर करूं. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 90 3-4, 12-13, 14 आनी 17. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. मनशानो, धुळेक पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत मातयेक पाटी धाडटाय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फारा सारकी. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवां आमच्या काळजांक मेळटली जाणवाय. पाटी परतून पळय सर्वेस्परा, केदोळ पर्यान रागार रावताय. तुज्या साकरांचे तुका सुरसुरे दिसूं. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. अशें आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवूं. आमचे हातांचो सगळो वावर सुफोळ करूं. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशापूत खंयच्या वेळा येतालो तें तुमी नेणांत. आलेलुया आलेलुया. शुभवार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता, अध्याय 26 वळ 42-51 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणांत. उगडास दवरा. सोर अमकेच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. तर धन्यान आपल्या हेर साकरांची मेल खबरदारी घेवंक आनी तांकां वेळ वेळार तांची पूड मेजून दिवंक नमियारल्लो पातीणेसो आनी बुदवंत साकर म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम कर नसा तो साकर भागिस्से. सतस हांव तुमकां सांगतां, आपल्या सगळ्या आस्त बदकाची खबरदारी तो ताचेर सोडतलो. पूण जर तो एक नश्टी साकर जायत आनी म्हजो धनी पाटी येवंक आनी की वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या सांगात्या साकरांक कश्टीत वा बेबद्या सांगाता गंमत मारीत, तर त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवंक नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी पातक्यांत ताका लोटतलो.
थंय जाताले रडणे आनी दांत किरलोणी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. नव्या वर्साक करचे निचेव 4 दिसांचे जायनासता. 13 सण सांबाळन जागृतकायेन हर घडी आमचे जिविताचे मेट घेतल्यार आमी सुरक्षीत उरता ना तर दांटून पडटा. ही जागृतकाय आमचे थंय नातल्यार जिणेचे खंयचेय निचेव पोंताक पावनात. पिडाय नाशे जागृत रावल्यार आमी भलायकेवंत उरता. तशेंच आमची आत्मीक जिणी. हे जिणयेंत भलायके बरीच जावंक आमच्या करण्यांनी आनी मागण्यांत जागृतकाय सांबाळल्यार शाबीत उरता. आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणत आसतना हेरांचेय बरेपण आशेवन देवाचे महिमेंत नितळ काळजान आनी निर्मळ मनान जियेल्यार जिविताक एक अर्थ येता न्ही.